कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। होळी उत्सव मनोवपाक तसेच कालोर पासून थकाय मेळोवपाक सुमार 40 वांगड्याचो पंगड उसगांव गांजे न्हंयच्या धरणा लागसार पिकनिकेक आयिल्लो। तातूंतले कांय जाण न्हंयत न्हावपाचो आनंद घेताले। अचकीत तीग तरणाटे बुसकळपाक लागले। हे दिसता थळाव्या लोकांनी उडी मारून तातूंतले एकल्याक वयर काडलो, पूण दोगांक मात वाटोवपाक शकले नात। बुसकळिल्ल्या तिगांकूय पिये उसगांव धारबांदोळा भलायकी केंद्रात दाखल केले। थंय दोगांक आदींच मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ही घडणूक शुक्रारा दनपारच्या 3:30 वरांच्या सुमाराक घडली। काल कशें आसलें, काल होळयेच्या निमतान सगळे कलर बिलर लावन सगळे भुरगे मातशे न्हावपाक गेले। ते खूब फॅमिली आसली आनी फ्रेंडशिपीनूय थोडे भुरगे गेल्ले आनी आमच्या गांवचे आसले भुरगे। आमी मातशे सायडीन आसले। पयल्या थंय एक बोवाळ पडलो, कोण बुडल्या म्हणून। म्हणटकीर आमी येयले थंय, पळय जाल्यार कोणूच ना। आमी मातशे रेस्क्यू केले, कोणा उदकान वचून पयल्या एक 2 जाण भुरगे मेळ्ळे आमकां। तांकां आमी काडले वयर काडटकच अशें तेंच्यांनी मातशी वॉमिटींग केली। आमी तांकां फर्स्ट एड करपाक खूब ट्राय केली, पूण लास्ट तेंची डेथ जाली आनी एकट्या भुरग्याक आमी वाचोवपाक आमकां यश मेळ्ळें। आमचे सगळे तिराळ उसगांवचे भुरग्यांनी खूब एफर्ट केले तांकां। तुमी थंय न्हाताले? हय, आमी आसले, खूब जाण भुरगे आसले आमचे आनी आनीकूय लोक आसले थंय। बरोबर होळयेच्या दिसाक जेन्ना हांगा होळी खेळोन जे 5 जाणांचो गड एक गांजा म्हादय न्हंयक न्हावपाक गेल्लो, तितूंतले 3 जाण बुडटा ते पळोवन लोकांनी बोवाळ मारलो। आनी जेन्ना स्थानिकांनी थंय स्थानीक जो तेवूय बी आंघोळ करताले तेन्ना तेंच्यांनी तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो। एकट्याक वाचयलो, 2 जाण बुडोवन मेले। जेन्ना तांकां हांगा भलायकी उसगांव हॉस्पिटलान हाडले आनी तेन्ना डॉक्टरान तांकां मृत घोशीत केले। हे दोगांय जावन आसलेले हडफड कुटुंबातले फोंडाचे खडपाबान, मूळ कर्नाटकाचे, ते हांगा रावताले। आनी जेन्ना हो प्रकाश हडफड आनी शरणप्पा हडफड हे दोगांय बुडोवन मेल्ले आसले। जेन्ना प्रकाश हो पयलीं आपलें तांत्रीक शिक्षण घेतालो वेर्णा येता, आनी जेन्ना हो हांगा फ्री आसता तेन्ना आपल्या बापायच्या दुकानाचेर ताका केंस मारपा खातीर आदार करतालो। दोगांय हे म्हाले आशिल्ले। आनी दुसरो हडफड हो तेगेलो स्वताचो असो हेअर कटींग सलून आसलेले, थंय तो काम करतालो। दोनी कुटुंबातले, एक हडफड कुटुंबातले, पूण दोगांय एकूच फॅमिलीचे जावन गेल्ले आसले। आनी दोगांय हे जे आधार स्तंभ एक आशिल्लो तेंचो कुटुंबाचो, ते दोगांय गेल्ले कारणान तेंचे शोककळा पसरल्या।